नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. तर आम्ही आयज आयला मिराबाग हांगा भंडारा प्रोजेक्टा खातीर जी बायलां आसा, गांवचे लोक आसा ते प्रोटेस्ट करता. तर तांचे कडेन भासाभास करया आणि जाणून घेवया तांचे डिमांड्स कितें आसा आणि गव्हर्मेंटा कडेन ते कितें मागतात आणि हो तांचो जो लढो आसा तो कित्या खातीर आसा. म्हाका तुमचें नांव सांगता. तर तुमकां भंडारा प्रोजेक्ट जो जाता हांगा, सो ताच्या खातीर कितें दिसता की फ्युचरान कितें डिफिकल्टी जातले. बिचारा आम्ही उडचीक थांबडून वयतली सामके बंदार जाल्यार आमी बुडटली सगळी. मागीर आमची भुरगीं बाळां बी काय ना हांगसर. गांवूच करची ना बंदार जाल्यार. सो तुमचे कितें डिमांड्स आसा. आमकां बंदारच नाका. प्रोजेक्ट नाका. तुमचें नांव सांगता म्हाका. माझे नाव अश्विनी विष्णू नाईक. सो हो जो भंडारा प्रोजेक्ट आसा तो एक्चुअली केन्ना स्टार्ट जाल्लो. हो जो बंदारा प्रोजेक्ट आसा न्ही, नियर अबाउट 2 वर्सां जाली हो स्टार्ट आसा. म्हणजे त्यांचे प्लॅनिंग चलता. दोन वर्सां पयलीं हो येयल्लो सेम प्लेसीर. सो मागीर कितें जालें, आमी गांवकऱ्यांनी ओपोज केलो. आता तो काही तेंपान तो परत येयला. हाजे पयलीं कितें आमकां आमदारान सांगिल्लें की बाबा हो बंदारो हांगा जावचें ना. कोण आमदार? आमचो गणेश गांवकर. हा. हो, तेणे आमकां सांगलें की हांगा तुमकां नाका न्ही जाल्यार बंदारो जावचो ना. सो आमी बीन खंय ना जाल्यार तेंचेर विश्वास दवरलो. आता तेजे नंतर हेणी न्ही थंय वयर एक आनी एक गांव म्हणजे हांगाच नियर अबाउट 100 मिटर. तेणी थंय होणार मारला. खूप त्रास. आणि तो त्रास असो जातालो न्ही, जेन्ना ते खणटाले न्ही, आमची घरां सुद्दां हालताली अक्षरशः हालताली. आमच्या स्टँडार आयदन सुद्दां आसा न्ही ती पडटाली. म्हणजे इतलो आवाज जातालो. सो तुमी चिंता त्या भुरग्यांक सुद्दां स्टडीजा बाबतींत सुद्दां कितले प्रॉब्लेम क्रिएट जातालो तो. आणि आता तेणी थंय बंद केला आणि हांगा परत तेणी खणारो मारला. हय, तुमी पळोवन येयले आसतले थंय. आणि ती आमची देवाची जागा. आमचो मारू आसा थंय, कार्यामळ्या म्हणटा आमी हांगा, कार्यामळ्या मारू तो आसा थंय. आणि आमी हांगा गणपती विसर्जन करतात, हस्ती विसर्जन करतात आणि सरस्वती आमची पूजा जी जाता तिची सुद्दां आमी थंय विसर्जन करता. आणि आमचो ते देवाचें स्थान. आणि समज ह्या जाग्यार तेणी आतां ऑलरेडी हांगा न्ही जेन्ना पावस पडटा, पावसान फ्लड जाता, पूर येता न्ही, ती शेड आसा न्ही, ती शेडीची वयर येता उदक. म्हणजे हांगा पावता पावसान. जर आनी हो बंदारो जर इतलो व्हडलो घातलो हांगा जाल्यार ते उदकान आमची सगळी घरां बुडटली न्ही. ऑफकोर्स. आणि आमकां हांगा कितें सावड्डे आसा, कुडचडे आसा, धडे, चांगे ही सगळी वाठारांत ते नदी कडल्यान आसा आणि आमी मदीं आसा. सगळी सायडीच्यान न्हंय आसा. सो ते आमी ऑटोमॅटिकली बुडोनूच वयतले हांगा आनी कांय उरचें ना. आतां अशें दीस वयता तशें म्हाका एक अशें आयलें की आयकूंक की टुरिस्ट स्पॉट करपाचें तेंच्या मनान आसा. ऑब्वियसली जातलेच न्ही, इतले बोटी वयर आयल्या की कोणी म्हणटालो चल बाबा हे मास्टर माइंड न्ही, सगळे बसल्यात ते हांगा सरकार मास्टर माइंड. तांकां दिसतालें बाबा हे उदक बरें वयर येयला, चल आमी हांगा बोटींग करया. जर हांगा टुरिस्ट स्पॉट करतले जातलेच तेंचे मनानूच आसा बोटींग करपाचें आणि हें करपाचें. समज आमच्या हांगा गांवांत न्ही आज पर्यंत कसली चोरी जायना. आमच्या गांवांत आज पर्यंत कसली चोरी जायना. आमचो गांव हो माणकुलोसो गांव इतलो सुखी आसा जाणा हांगा, खूप सुखी आसा. जर हे हांगा टुरिस्ट स्पॉट आणि हो बंदारे घालून जर समज आयले, आमच्या हांगा भुरग्यांक भोंवपाक मेळपाना न्ही. आमची भुरगीं चली भुरगीं आसा, अरे बाबा इतले व्हडले कॅमेरा आणि हे आसून सेक्युरिटी आसून आमच्या भुरग्यांचे किडनॅप जाता. आणि हे लोकांक आमी आपयल्या भशेन जातलो हो बंदारो हांगा घालपाक दिले जाल्यार. वरा आमच्या भुरग्यांक वरा, किडनॅप करा तुमी म्हणून जातलेच ते. आता पळय, आता आमी हांगा बसल्या आज 9वो दीस. आता खुबसो लोक येता आमकां पळोवपाक येता, सपोर्ट दिवपाक येता, तेन्ना हांगा इतले गाडी आसा. सो हे पळोवनूच म्हाजे दोळे मुखार एक चित्र तयार जालें. जेन्ना हांगा हो टुरिस्ट स्पॉट जातलो तेन्ना हेजे पेक्षा कितल्योश्यो गाडी जातल्यो आणि आमची भुरगीं सेक्युअर्ड उरतलीं हांगा? उरपाना न्ही. आमच्या भुरग्यांक हांगा भोंवपाक मेळपाना. खरें आमचे भुरगे फाटल्यान ग्रावंड आसा हांगा, भुरगे एकटे येवन घरांतल्यान भायर सरून हांगा एकटे येवन ग्रावंडार खेळटात.
मागीर आमकां म्हणचे पडटलें बाबा तुमी वचनाका, दार बंद करून दवरूचे पडटलें. मागीर हें बरें आमच्या भुरग्यांक बरें हें. अरे भुरग्यां आमगेली हेंच ना जाल्यार तुमकां वोटींग कोण दितलो फाल्यां? दिवपा ना न्ही. असले हे बंधारे जर करीत न्ही गांवच वयतलो बुडोन. ते आनी काय सांगपाची गरजच ना, तो गांवच वयतलो बुडोन. आनी एक्चुअली हांगा न्ही आमी पयलींच्यान पळयतात, म्हणजे उमाळ्यांनी म्हणजे तशें हांगा उदक येता, म्हणजे जमीन न्ही भितरल्यान उदक वयता आनी जमीन धड कोसळटा हांगा. पयलूच्यान हें चलता आनी हें जर इतलें आमचें एनवायरमेंट आमचें हें इतलें नैसर्गीक आमचें हें धन आसा आमचे कडेन, हे लोक नश्ट करपाक उठले, सामकें नश्ट करपाक उठले. सो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता, हो बंधारो आमकां हांगा नाकाच, कसलेय परिस्थितीन आमकां हांगा नाका. म्हाका तुमचें नाव सांगता? म्हजें नांव सुषमा नायक. ओके. सो तुम्ही बंडारा प्रोजेक्टा बद्दल कितें सांगूंक सोदता आनी तुमी हांगा कित्याक आसा? हांव बंधाऱ्याक लागून इतलेंच सांगूंक सोदता की हो बंधारो आमकां हांगासर नाका आनी आमी हांगासर येयल्या ह्या बंधाऱ्याक ओपोज करपाक लागून. कित्याक तर हो बंधारो पयलीं फावट हांगा जाल्लो आनी आतां तो शिफ्ट करून दुसरे कडेन व्हरलो. तो म्हाज्या घरा सारको फाटल्यान आसा आनी पावस येता पळय तेन्ना उदक इतलें येवन अर्दी म्हाजी धड कोसळत रावता. आनी आतां तो बंधारो जाल्या उपरांत फाल्यां सकाळीं ती धड थंय उरतली काय कितें हेंच आमकां खबर ना. ते इल्लें कोसोन आमचें घर सुद्दां वचपाक शकता. आनी फाटल्यान भाट आसा पळय थंय सुद्दां कितें झाडां बिडां ती उरची ना, कोसोन सगळीं सकयल पडटली. तेका पळय इतली हायट आसा न्हू, तें उदक सपोज थंय साठोवन उरलें जाल्यार ते वर्सान अशें इल्लें कोसोन आमची घरां सुद्दां वयतलीं. हेका लागून हो बंधारो आमकां नाका म्हणून आमी ओपोज करपाक लागून हांगा बसले कडेन आसा. आतां तुमकां कितले दीस जाले तुमी हांगा आतां प्रोटेस्ट? हांगा 9 दीस जाले आमी येवन बसता, हो बंधारो बंद करचो अशें म्हणून सरकारा कडेन मागता. गव्हर्मेंटाचो कितें रिस्पॉन्स आसा? तुमी आतां इतले दीस हांगा प्रोटेस्ट करता, सो कितें रिस्पॉन्स आसा? अजून तरी गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स आमकां कांयच येवना, कित्याक कोणेच आमकां हांगासर येवन अशें सांगूंक ना. आतां फक्त एक आमकां 28 तारीख दिल्या ते दिसा आतां आमी तेजेर आसा. इतले पयस ते बीन आमी म्हणटा, कित्याक सपोज हांगासरलो थंयसरलो हांगा बंद करपाक जर गव्हर्मेंटा कडेन जाता न्हू जाल्यार तो आजून कित्याक बंद करिना? हेजेर आमचे आतां क्वेशन मार्क आसा आनी आमकां आतां तेजे आन्सर जाय म्हणून आमी हांगासर बसल्या. तर आनीकूय हांगा बायलां आसा, तर तेंच्या कडेन भासाभास करया आनी जाणून घेवया ती हांगा कित्याक बसला ती. म्हाका तुमचें नाव सांगता? म्हजें नांव विश्वमाला विश्वास नायक. सो हांगा जो बंडारा प्रोजेक्ट जाता त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? हय, हांगा जो बंधारा प्रोजेक्ट आसा 2 वर्सां जालीं ही चळवळ आमची चालू आशिल्ली. तेजे नंतर आमी खूब अशे प्रयत्न करून बंद करपाचे केले. मागीर WRD मिनिस्टर आसा पळय सुभाष शिरोडकर, लास्ट आमकां तांचे म्हऱ्यांत वचचें पडलें. थंय काही थोडे लोक किंचीत गेले आनी तांकां सांगलें अशें आसा, अशें जाल्यार बंदार जाल्यार आमचें कितें लुकसाण जातलें कितें तें सगळें सांगलें. तशें म्हणटकीर ताणें कितें म्हटलें, तोंडी उत्तर दिलें आमकां, जर तुमकां नाका न्ही तो बंदारो आपूण हांगा हाडना. तर आमी कितें केलें, सुशेगाद तेणें जें आमकां प्रॉमीस केलें म्हणटा आमी रावलीं. रिटर्न अशें काय दिवना? रिटर्न कांय दिवना, तेंच आमचें चुकलें न्ही तर. आमी ताजेर विश्वास दवरलो आनी आमी सुशेगाद रावलीं. तर काही थोडे 6-7 म्हयन्यांनी समज थंय वयर काम चालू जालें. कितें चलता कसलें पयलें टँक मारता. टँक मारता म्हणटकच मागीर पावस आयलो. पावसाक तें काम बंद जालें. पावसाक काम ना आनी थोडे दिसांनी ते हांगा खणपाक लागले. हांगा आयलीं म्हणटकीर लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें आवाज जालो कसलो. सगळे लोक सकयल गेले. बाबा तुमी कितें करता? तर आमचे कडेन ऑर्डर आयले फाल्यां हांगा बंदार करपाची. अरे कोणाकूच तुमी गांवां विश्वासाक घेवना काय ना. पयलीं आमी बंद करपा आमकां सुभाषान सांगलें, आतां तुमी अकस्मात कशें स्टार्ट केलें? आमी तेंकां घेराव घातलो. घेराव घातले म्हणटा आमगे आयताराक मिटींग जाली. दुसरे दिसा तो मनोज दुकळे कॉन्ट्रॅक्टर तो डायरेक्ट पोलीस फोर्स घेवन हांगा पावलो खणपाक पावलो म्हणटा आमी सगळ्यांक एकमेकाक सांगलें आमी बायलांनी सकयल गेले आनी ते डायरेक्ट तेजें काम आमी बंद केलें. आमकां हांगा बंधारो नाका, तुजे सगळे डॉक्युमेंट्स आमकां दाखय म्हणटा इंजिनियरूय ते डॉक्युमेंट्स दाखोवपाक तयार ना आनी दुकोय कांय आमकां सांगपाक तयार ना. तशें म्हणटकीर आमी तें काम स्टॉप केलें. आनी हो समज बंधारो जालो जाल्यार सगळीं आमची घरां बावंड्रीचेर आसा. गेल्या वर्सा कंटिन्यूअस पावस पडलेलो खबर आसतलो तुमकां. तेन्ना एक्चुअली उदक न्ही ते पावसाचें उदक हांगा सुद्दां पावलें. आनी सपोज तो बंधारो जालो जाल्यार कितली जाता तें तुमी तरी इमेजीन करा कळ्ळें. आनी सगळीं घरां जीं आसा पळय ती बोर्डेर लोकांची भाटां आसात. त्या भाटांचेर लोक जगतात कळ्ळें. मागीर हे लोकांनी वचपाचें खंय? अक्षरशः पावसाक न्ही घरां लोकांची अशी उमळ कशी येता, उदक भायर सरता आनी हें उदक मागीर जमनीर जिरून आमी तोंड घेवन अर्द्यार घरा पडून मरून वचपाचीं.
म्हाका गव्हर्मेंटा एकूच सांगपाचें आसा, आमचो ठाम विश्वास आमी जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप रिटर्न लेटर आमकां दिना तो पर्यंत आमी हांगची उठची ना. कोणी कितले फोर्स घेवन येतली आमी उठची ना, हो आमचो ठाम निर्णय. तर आम्ही भासाभास केली बायलांकडेन आणि त्यांच्या कडल्यान जाणून घेतले की हो तांचो लढो जो आसा तो कित्या खातीर आसा आणि कित्या खातीर ती इतले दीस प्रोटेस्ट करता. सो चिंबेलान जी गजाल जाल्ली तीच गजाल हांगा परत जावची न्हय आणि जो भंडाराचो प्रोजेक्ट आसा तो खंत जावचो आणि खंय तरी स्टॉप जावचो हीच गव्हर्मेंटा कडेन तेंची मागणी आसा, कारण तांच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा. सो गव्हर्मेंटान तांची मागणी आयकून घेवची आणि त्यांचे डिमांड्स कंप्लीट करचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.